मालशे कोर्टी बायपास रस्त्या कुशीकच्या दोंगराची पाळसण कोसळपाची शक्यताय आशिल्ल्यान थळाव्यांमदीं भिरांतेचें वातावरण निर्माण जाला। पावसा लागून डोंगराचो कांय भाग कुमकुवत जाल्ल्यान रस्त्याच्या सुरक्षेचो प्रश्न निर्माण जाला। संबंधितान बेगोबेग ह्या दोंगराची पळोवणी करून आवश्यक उपाय येवजण करची अशी मागणी थळावे करपाक लागला। पर 3 दीस पयलीं पावस पडलो पळय राती कडेन, तितूर एक मोठे 3-4 मोठे बोल्डर सकयल पडले आनी लँडस्लायड जाल्ले आसा। अजून ते सकयल रस्त्यार पावना की ताका थंय रिटेनिंग वॉला कितें। म्हाजी मागणी आसा डिजास्टर मॅनेजमेंटा कडेन की तेंच्यांनी जाता तितले बेगीन हेजें इन्स्पेक्शन करचें आनी सेफ्टी कन्सर्न घेवचे। ना जाल्यार अचानक जर मोठो जर दोंगर कोसळ्ळो राती भितर जाल्यार एक्सिडेंटल जावंक शकता, कित्याक ती वन वे आसा न्ही, तो ही सायडीन येवंक शकना। जे बेतोडा जावं मडगांव वचपाचें आहा तांकां त्या गाडेकारांक धोको आसा, ताका लागून सेफ्टी कन्सर्न घेवचे आनी तेंच्यांनी बेगीन सायन मारचे। लँडस्लायड अहेड बीन कितें आहा ते तेंगेले सायनबोर्ड थंय उबे करचे। परिस्थिती पळयल्या अशी दिसता की हांगा सॉयल इरोजन जें आहा तें एवरी इयर येता, पूण आतां मोठो फातर जो आसा तो हे फाटी पडिल्लो दिसता आनी तो बारीकशे झाडां काडून उरला। जाल्यार एवरी इयर जर जाता जाल्यार हेजेर एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स कितें घेवपाचे आसता? एक्चुली आतां आमी कशें आसा, आमी रोड सायड एरिया आसा, हो जो सर्वे नंबर आहा पळय न्ही 193, 194 हे प्रायवेट फॉरेस्ट जाल्ले आसा, प्रोविजनल प्रायवेट फॉरेस्ट दिल्ले। पण थंय मोठ्या प्रमाणात अदर सायड ऑफ द डोंगर भितर जर तुमी वचत न्ही जाल्यार आख्खो डोंगर कटींग केल्लो आसा आनी इल्लिगल घरां जाल्लीं आसा आनी आजुनूय मोठ्या प्रमाणात ट्री कटींग आसा आनी हिल कटींग हें चालूच आसा थंय। ताका लागून आमकां हांगासरल्यान दिसता कितें की आरे सॉयल इरोजन जालें, पण सॉयल इरोजन जावपाक पयलें कारण आसा की भितरले वटेच्यान सगळीं झाडां मारल्या। जी जमीन अपहोल्ड करून दवरताली मुळां ती झाडांच मारली जाल्यार ती माती लूज जाली न्ही, सो कालांतरान तो फूल स्ट्रेस इल्लो लँडस्लायड जावन देंवपाचोच आसा। फाटल्या वटेच्यान जर तुमी वचत न्ही जाल्यार सबन कटींग केल्लें आसा, ताका होल्ड करपाक कांयच ना। ताका लागून रस्त्या वटेच्यान जें आहा पळय न्ही तें कोसळपाक सुरवात जाल्या। ताका लागून कलेक्टरान जें आहा पळय न्ही हांगा इन्स्पेक्शन घेवन तेंच्यांनी लँडस्लायड अहेड बीन कितें सेफ्टी कन्सर्न लोकांक मारचे।